तुमकां सगळ्यांक माये मोगाची सांज आवडटा आनी सगळी पयले सुवातेर म्हजी ओळख करून दिता. तुम्ही सगळीं वळखता. हांव गुडवाडीचो आनी गोंयान बरें दिसलें तुम्ही ह्या जाग्यार ह्या वेळार हो तासाक तरी पळय तुम्ही हांगा आसून आयल्या. कित्याक आयल्या? कित्याक आयज आमचे गोंयांत जे जाता ते पळोवन हांव समजता तुम्ही आयल्यात नवें कितें आसा तें पळोवपाक. आनी वय नवें आसा आनी नवें करचो ना जाल्यार एक नवी 8वी तरेचीच पार्टी हाच्या फाटल्यान आमी रावंक जाय. आनी कसली पार्टी? ही पार्टी जी नवे राजकारण, एक कामाचे राजकारण, जी पार्टी म्हणटा तुम्ही आमी काम करता आनी आमचे काम पळोवन आमकां वोट दियात. आनी हे नवे राजकारण आनी असलेंच जावपाक जाय. पूण आतां आमच्या गोंयांत कितें जाता? आमच्या गोंयांत तुम्ही सगळ्यांनी चोयला गुंडाराज, कोणाची शेतां, कोणाची बाटां, कोणाची कुमदार लँड. आता इश्यूज भरपूर चलता, जायते इश्यू चलता आजकाल. आनी हे इश्यूचेर उलोवपाक सगळे भियेता. कित्याक? तांकां दिसता सेफ्टी ना. फाल्यां कोणूय तरी आपणाक विचारतलो आनी नाजाल्यार आपणाक कितें वायट जातलें. आनी हे बंद करपाक आमी सगळ्यांनी मुखार येवन एकठांय जावचें पडटलें. वाड्यांनी एकामेकान आपली वाट शेजाऱ्यान आपले दुस्मानकाय सोडून, जात कात सोडून, रिलीजन पळयनासतना मुखार येवन आपलो गांव पयलो सांबाळचो आनी आपले गोंय अशेंच गांव सांबाळले जाल्यार गोंय आपुणूच सांबाळटले. आमी सगळे मेळून सांबाळटले. आनी ही आयज हे आमी करपाक जाण एकल्यार मुखार येवपाक पडटले. आनी हेकाच लागून आयज आमी मागता तुमची कसले प्रश्न आसा जाल्यार आमचो आयज बाब बेन्सी आसा, आमगे खोडेकांत MLA. पयले आमी म्हणटाले आमकां पांच म्हळ्यार दिल्लीचो मॉडल. आमी आज आमकां खात्रेन म्हणूंक जाता आनी वी आर प्राऊड दॅट आमचे 2 आमदार जे लोकांनी निवडून हाडलेले ते दोनूय आमदार बरें काम करता आनी ताचे वावर पळोवन आमकां दुसरो मॉडल दाखोवपाक नाका. आमी आमचो प्रमोशन म्हणल्यार बेनावली मॉडल आनी वेल्ली मॉडल. जायते काम तेमी केले. ऑपोजिशन आसुनूय तेमी काम भरपूर केले आनी लोकांक आनी सगळ्यांनी तुम्ही पळयलां आसतलें. कोणें तर पळयलें ना जाल्यार, कोणें तर चोवंक ना जाल्यार तुम्ही ते वचचे. तुम्ही वचात, पळयात कशी क्लिनिकां चलता, कितली एड्युकेशना वयर तेची वेकेशनल कॅम्प जाता. आनी ही आयज दिस इज द नीड ऑफ द आवर. हे जावपाक गरजेचें ना. पॉलिटिक्स आतां पॉलिटिक्स चेंज जाला. पार्टी केल्यो, चिकन पार्टी केल्यो, सोरो दिलो, हे बंद जावपाक जाय. आनी आमचे बरेपणाक कितें जातलें हे आमी करपाक सगळ्यांनी मेळून मनीस हाडपाक जाय जो आमचे फायद्याक, आमचे पोरचे लागून काम करतलो तो, नॉट आपल्या पर्सनल डेव्हलपमेंटा लागून. आनी हे पावटी पयले आमी सगळीं मेळून ZP आमची इलेक्शन येता जेन्ना आमची पार्टी कोणूय तो जावं, जेन्ना आमचो कोणूय मनीस तुमच्या मुखार दवरतले एक कॅन्डिडेट म्हणून, हांव समजता तुम्ही सगळी ताका तेंको दितली म्हणून. कित्याक ही पार्टी एकूच पार्टी जी तुमचो ताळो आयकोंक फुडें आसा आनी राशी आसा. आनी हाचें आस्वासन आमी दिवंक शकता. कित्याक वी आर देर फॉर द पीपल. आनी आमी सिद्ध करून दाखयलेलें आसा. आमचे 2 MLA सगळ्यांक ताकाय येयल्लो ऑफर ते वचोंक ना. आमचे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जालां तें तुमकां आनी सांगोंक नाका. हे आलकोळे परत जावपाक जायना. पीपल आर टेकिंग आवर वोट्स फॉर ग्रांटेड. दीज MLAs हे बंद जावपाक मागता. पयले ZP आसतली, ताच्या फाटल्यान 2027 आमी सगळ्यांनी मेळून तुमचो तेंको ह्या झाडूक दिवचो आनी ही पार्टी वयर काडून तुमचीच पार्टी कशी, कित्याक ही आम आदमीची पार्टी, ही खास आदमीची पार्टी न्हू.
इतून मध्ये गरीब ग्रेस्त दुडवाकार येना सो हे मागता हे जातले म्हणून तुम्ही सगळे मेळून आदीच फुडें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. Thank you, Shri Brian Rodriguez. मागता आमचो ZP जोसेफ पिमेंता लागीं 2 उतरां सांग. गुड इवनिंग. माचेर आसलो आमचो पानाचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस तशेंच आमचे बाय फेलिसियन हांचे आतां आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपाक सोदता आनी तेच परी आमचे दोगूय मनीस सगळ्यांक येवकार. पयलीं सुद्दां हांव मिगे सांगता हांव ही पार्टी कित्याक जॉयन जालो तो म्हाका कळपा ना. हांव ZP जोसेफ पिमेंता फ्रॉम हांव व्हडलेचो म्हाका एक धाकलें बिजनस आहा स्विमींग पूल आहा व्हडली म्हाका आसतना कोण तरी पावलें जाणा आसतली. सो जेन्ना हांव व्हडले पंचायतान 5 मारलो सदां कितें जाता पॉलिटिक्सान ग्रावंड लेवल टू आप लेवल जाता पंचायत लेवल ZP लेवल MLA लेवल. जेन्ना काम करता जाल्यार ते 5 मेंबर आहाय तेमी MLA बरेसून काम करूंक जाय सारकें कित्याक डिवेलपमेंट करता जाल्यार. सो मिगे गांव डिवेलपमेंट करून हांव MLA बारा गेलो. MLAन मिगे जायती काम केली वायर चेंज जाली आनीकूय लोकां रस्त्या काम मारली जायती काम मारली ती केली. सो म्हाका एक MLA म्हणलो तुगे नेक्स्ट स्टेप कितें म्हणलें कितें बाबा तूं कितलें लावला कशें लावला हांवें म्हणलें म्हाका तुगेलें काम बरें लावलां आनी वेन रायट टायम काम हांव तुगे पार्टी जॉयन जाता म्हणून सांगिल्लें आनी हांव उपरांत जॉयन जालो पार्टीक. तेज उपरांत आमी बारबो रावन MP इलेक्शन झगडलें आनी जायते वार गेले. आतां हांवें कित्याक सांगता आज जे परी फेलिसियना बाय आमगे पार्टी जॉयन जाता तेणें कितें तरी भर चोयन जॉयन जाता आसतलें आनी तुमकांय शाबासकी तुमचे एक्स 5 आमगे पार्टी जॉयन जाता म्हणून सांगपा म्हणल्यार आयज शेत आसा तुमी न्हू न्यूली. सो शेतां भातां मार थोडे पोल आसता पोल भातां पोल आसता न्हू ते भाशेन आमगे पॉलिटिकल हितूय जायते ऑपोजिशन आसताय जे आम भात जाले ते पोल आसताय ते भाशेन जायते म्हणटाय आमगे बाणाले MLAन कितें केलें काय न्हू जे आमगे बाणाले MLAन थोडें केलां न्हू तें सांगपाक गेल्यार म्हाका सदां 1-2 हजार लागतली बट थोडे पळय सांगता आज पासून आमगे MLAन पॉलिटीक केलें तें लोकां डिवायड एंड रूल करपाक केलो ना. तुवें म्हाका वोट मारला हांवें तुका वोट मारला तें घेवन बसलो ना आमगे MLA सगळ्यांक इक्वल ट्रीट केलें आनी ज्यो दादागिरी ज्यो गुंडागिरी ज्यो आमगे बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यो त्यो बंद जाले कोणा कडेन जाल्यार खबर मेळटा तुमकां सारकें मग करवण करना आमगे तेच परी आख्खी आमगे इस्कॉलां जी आहाय बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी ती सगळी रेंट ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग जाली. ते प्रमाण आतां आमगे सगळे इगोज्यो जावं टेम्पल ती मस्जीद एका आमगेलें त्यो सगळ्यो सोलाराची घाताय. तुमगे येणे खबर आहा सोलाराचे घालपाक कितेंची इगोज बी आई अजून ना. सो ह्यो वस्तू आमगे MLAन केले ते बरें एक ग्रावंड रेडी केला जावं इस्कॉल रेडी केलें एड्युकेशन वायज हेल्थ वायज आनी तुमी एक डेलीच भावना टूर आमगे बेनावली ऑफिसा कडेन सारकें मेडिकलाच्यान उलोवपाक गरजूच ना. ऑलमोस्ट 200+ कॅटरेक्ट ऑपरेशन फ्री केलें. म्हाका दिसना पयलीं खंयच्या पॉलिटिशियनान तकल्यान तुका आसलो न्हू लोकांक सेवा करपा एक लोकांक सेवा म्हणटाय लायट आमी जायत घाताय 5 तेय घाताय हांवूय घाता सगळे घाताय दामोर घालपाक ते सगळे घालपाक मेळटा ते एवरी 5 years पडटाच. बट हें जे डिवेलपमेंट लोकां पासत केलां हांचे पासत केलां तें आमी सदां मोती दवरूंक जाय आनी हेका लागून हांव तुका मागता हें डिवेलपमेंट तरी बेरपाट्यान जावपाक जाय आमकां एक चान्स दी. आनी हांव सांगता तुमकां गॅरंटी दिता जे पण आमगे MLAन आमगे बेनावली केला जो कोण तुमी निवडून हाडटाय तो मनीस तुमगे गांवांतूय करतलो आनी तुमकां ही सवलती मेळटली. तुमगे 2 उतरां आयकून काजून देव बरें करूं. Thank you, Shri Joseph Pimenta. मागता आमचो एक्स-5 ऑफ बेतालबाती सांतो फेर्नांडीसा लागीं 2 उतरां सांग. देव बरी दिसा जावं येता फिलाचे सगळे सापडोरांक म्हणून देवकार वा वेन्झी वेगस बेनावलीचो MLA वा ब्रायन पिमेंत आनी तुमी मोगाची आनी अपुर्बायची फिलाची सापडोर तशी म्हजीय सापडोर जेन्ना फिलान म्हाका उलो मारलो तेन्ना हांव पावलो तेन्ना तुमी आसली बाब वेन्झी वेगसान आमकां जायतो सपोर्ट केल्लो तेन्ना आमची शेतां बुडटाली. समज शेतां बुडप म्हळ्यार आमी बुडप पूण तेन्ना वेन्झी वेगस आमच्या आदाराक पावलो आनी ताणें आमकां कितें तरी करून दिलें. हे खातीर हांव ताका आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां
आयज आमच्या फेलिसियान हे पार्टेक तरी जॉईन जाता जाल्यार 15 दीस पयले हांवूय जाल्लो पूण म्हजे खुशेन म्हाका वेन्सीन यो रे तूं जॉईन जाव अशें केन्नाच म्हणत ना ह्या आम आदमीचे पार्टीचे हांवें चोयलां दोळ्यांनी बेनावली तरी तेजे सगळेंच आसा बाब पिमेंतान सांगलां आनी हांवें सांगची गरज ना तुमकां सगळें फ्री आसा थिंगा मेडिकलाचें केन्नाय तरी तुमी वयचे आनी हांव जाणा ते फुडें थंय कोणी तरी गेल्लें थिंगा आनी चड सांगना आनी चड सांगपाक आमचो MLA सांगतलो आयज एक आमचे काळजांत भिरांत पडलेली आसा कित्याक तो आमचो भाव एक रामा काणकोणकार म्हणून जो आमच्या गोंयच्या पासत आवाज कोत्तालो आवाज काडटालो आनी कितें रॉंग तें दाखयतालो तेच भाशेन आमचो एक कोडेकान आम आदमी पार्टीचो खांबो कॅप्टन वेन्सी विएगस तोय अशेंच कोत्ता तुमी असेंब्लीत चोयला आसतलो येतासो मोडको पूण काळजान हुशार तकलेनूय हुशार काळजांत तो खालती तुमी चोयला हाजी शेजानी आसा शेजानीक ताणें पयलींच जाप केली हांवूय चोच्याकूच पडलो हेका आनी कितें जाप कोत्ता काय म्हणून कोण काय म्हणून आतां तेन्ना म्हणलें म्हजे शेजान म्हणलें हांवें आयकलें मागता तुमी आतां आमचें ZP इलेक्शन जावचें आसता कॅन्डिडेट कोण तो आमी कांयच फायनल करूंक ना आमी सगळ्यांनी फुडें सरून हे आमचे आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करचो वोट करचो कित्याक आमची पार्टी वोट करपाक बाब वेन्सी आनी बाब क्रूज आहा हेका आमी सपोर्ट दिवपाक जाय हेका आमी मजबूत करपाक जाय तेन्ना हांव फोर्सान फुडें सरलो म्हजी फॅमिली टायम म्हणलें हांव आम आदमी जॉयन जाता कांयच म्हणूंक ना जाव तूं फुडें वच कित्याक कॅप्टन वेन्सी विएगस जो आवाज काडटा एसेंब्लीन तुमी सगळ्यांनी चोयला आसतलो जेन्ना रामा काणकोणकाराक लागून एक प्रोटेस्ट केल्लो म्हाका दिसता तेजे तरी हाटीचेर एक 2 दाडे पडले आसतले टीव्हीचेर दिश्टी पडटालो पूण ताणें कॅर करूंक ना फुडें गेल्लो हेच खातीर हांव तुमकां लागीं मागता ह्या ZP इलेक्शनाक तुमी कोण आमचो कॅन्डिडेट बसता ताका वोट करचो आनी भोवमतांनी निवडून हाडचो देव बरें करूं Thank you, Sri Santu Fernandes. मागता आमच्या आमदारा लागीं फेलिसिया फाल्का आमचे पार्टीन भितर घेवन मागता सगळ्या ताई ताळयो मारो मागता फेलिसिया फाल्का ताई 2 उतरां सांग सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावडेता तशेंच काल सांगतात तुमकां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एकूच उतरान तुमी म्हाका तशेंच आमचो शेजारी आमचो बेनावली MLA कॅप्टन वेन्सी विएगस हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आम आदमीचे वांगडी जे म्हाका पॉलिटिकल वाट सोदून कोण हांगा मुखार हाडल्या म्हूण ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज तुमी जाणा काँग्रेसाक वोट मारल्यार BJPक वयताय तशेंच आयज गोंयांत जायते इश्यू आसात जावं कुडशाचे जावं मादयेचे जावं दोंगर कातरून काबार करतात सो आमी सगळ्यांनी एक जावन मुखार वचचें आमी पयले पंचायत उलयले हे फावट
एक धाकटी ZP इलेक्शनाक चान्स दिवपाक आनी आम आदमी मॉडल वयर काडपाक ते ZP चोयन आमी तेका काम कशें काम करता तें चोयन बरे भाशेन सगळ्यांक देव बरें करूं. चड डे बरें करूंक बाय फेलिसेनाक आनीक हे आमचे पार्टेक जॉईन जाला खातीर हांव ताका जॉईन करूंक म्हणून देवकार दिता आनी जॉईन जालो म्हणून चड काळ जाता देव बरें करूंक. मागता आमचे आमदार कॅप्टन वेन्सी वेळकर लागी 2 उतरां सांगून. देव बरी सांजी सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. पयले सुवातेर आमगेलो बाब जोसेफ पिमेंता आमचे बरो आहा, आमगे एक्स पंच बाब सांतू आनी तुमगेलो वळखीचो बाब ब्रायन आनी सगळ्यान मोठ्यान ताळयो मारच्यो आमगे बाय फेलिसियाना. हे सारखे डेरिंग उलोवपी ते पूण आज ते तोंडा उतरे येनाय. पूण अशें जाता जेन्ना एक बदल करपाक सगळीं मुखार येताय आनी सगळ्यां चोयन आमचो बदल करपाक मुखार येयले. म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका एक घटसाण दिवपाची गरज आहा. कित्याक इतू वर्सां काँग्रेसा आलोली सगळीं मनशां आतां जेन्ना एक डिसिजन घेताय की काँग्रेस सोडून आम आदमी पार्टीक जॉईन जावपाक आनी हे डिसिजन कित्याक 2017 तूं निवडून हाडलो तो मनीस काळो बीजेपीक गेलो. 2022 तूं निवडून हाडलो तो मनीस परत बीजेपीक गेलो. आज हॅट्रिक जावपा आहा ती दिना जावपाक आज सगळीं तुमी एकठांय जावन हिंगा आम आदमी पार्टीक हाडून मुखार व्हरपाची गरज आहा. वतली की करपा नाय? वतली न्हू? येस, आय थिंक दिस इज द स्पिरीट. कित्याक तुमचो तरी भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आम दोगांयकूय जिखून हाडले ते लोकांक विचार जाल्यार आमी इलेक्शना पयशे वांटलो नाय. कोणाकूय 1000 रुपये 2000 रुपये हातीन दिन वोट मार म्हणून आमकां सांगलो ना. आनी ही एकूच पार्टी जी पयशे दिनासतना 2 आमदार जिखून हाडले आनी हे आज 2 आमदार हांव आनी आमगे इंजिनियर क्रूज पयशे दिनासतना आम जिखून येयल्याय म्हूण आज तुमच्या हातीन जे वस्त दिल्याय दाखोवपाक की कित कित कामां आम कॉन्स्टिट्युएन्सी केले. ती बरेशे आमदार जे मिनिस्टर देखून आलोले ते ह्यो वस्तू आज कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण दिलो नाय. मुगे एकूच मागणे आता गोंयभर सगळ्यां जाय की एकवट जालोलो आनी सगळ्यांक एकठांय रावन बीजेपी भायर उडयलोले. पूण मुगे म्हणप एकूच एकवट करप कोणा बारा. जे मनशांनी तुमकां घात करून बीजेपी गेले तांकां पातपा जाता. तेम देवा बरे गेले, ते फुरसा बरे गेले, ते देवळांत गेले, तेम देवा फटयलो. आम कितें आम मनशां आमकां फोट मारपाक कितें बदयतलो? सारकें की ना? तेम आदोगादा बरी वचोन कायद्या प्रमाणे कागद केले, एफिडेविट पुढे ती केली की आम हुंय उड मारपा नाय म्हणून. ते एफिडेविटाचे कांयच केलें ना. म्हणजे कायदोय तेमी सारको कांय भाजून हायल म्हणे ते भाशेन कायदोय भाजून हायलो आनी देवाकूय तेमी सारको हिंकून दिलो. सो उलते कोण आतां? उलते आमी आनी तुमी. सो आम सगळ्यांनी एकठांय जावन हेजे बारा आम एकठांय जाले आनी गोंय मुखार व्हरपा म्हणून 2027 एकवट जालो जाल्यार हे आमकां हुंचे गतले रोगडे काडले परतून बीजेपी वयतले. तेका लागून आमी थारायले की आम एसकोन गांवांन येवन वाड्यान येवन तुमचे बरा जो लोक आहा तांकां एकठांय करून ही पार्टी घोट करया, ZP सीट निवडून हाडया आनी ZPंतल्यान जो वाव जातलो तो वावराचेर तुमकां जरी तरी तो वावर आवडलो, लायक जालो जाल्यार तेजे सोन मुखावयल व्हड इलेक्शनाचेर पावल मारया. हे आमगेलें चिंतप आनी तेका लागून आज आमी गांवांनी वचोन आज सगळे कडेन तुमचे मदीं येवन तुमकां रिक्वेस्ट करून तुम सगळ्यांक जॉईन कोताय ताकी पार्टी वाडोवपाक. मुगे एकूच म्हणणें आज आमी एकले वयतले आनी हेंचे बारा पाचपा जायनाय म्हणटाय तांकां सेपरेट धरून मुखार ही वाट वयतले जेन्ना डिसिजन घेयले तेन्ना तुमचे येसलो लोक फिलू येसलो, सांतू येसलो, जायते जाण आमकां बरे अप्रोच जावपा लागले आतां जॉईन जावपाक.
आनी ताका लागून आमी जॉयनींग कॉमेर्स केलो. पूण आमी हें केलें म्हूण आमी कोणा आडायलो ना एक जावपाक. जे सगळे दुसऱ्यो पार्टी आहाय ते जर तर सगळे एक जावपाक सोदताय जाल्यार आमी आडायलो ना न्हू. तेमच्यान जावपाक जाता. ZP इलेक्शन येवपाक 50 आनी 5 दीस उरलो आय. 50 आनी 5 दिसां मध्ये जर तर सगळ्यो पार्टीन हेर आहाय तेमी एकठांय जावन गोंयकारां दाखोवपाक जाता की तेमच्यान युक्ती करूं जाता म्हणून जाल्यार दाखोवचें. ह्यो फकत सगळे लोकांक फटोवपाच्यो खबरो. हें कोणा युती नाका. आनी युती जाय जाल्यार तांकां चान्स आहा युती करपाक. सो लोकांक दाखोवचें. आनी जरी तरी तेंकडे ZP युती करूं जायना मुगे एकू मागणी तुमकां. तेंको युती करूं जायना ZP जाल्यार ZP फकत आम आदमी पार्टी मारपाचो. सारक्या तेंको जर तर एकठांय जावपाक जायना आतां ZP जाल्यार आम मारपाचो. कित्याक आम ऑलरेडी सांगिलां आम तेंचे बरें वचनाय कित्याक आमकां तेजेर विश्वास ना. आनी आमकां जरी तरी तुमकां दिसता की आमकां मुटाय ते वोट जाल्यार ते एकठांय जावचे. आनी ते जरी तरी एकठांय जाले जाल्यार लोकांक सगळ्यांक तेंचे बरें वचचें. आनी तेंको एकठांय जावपाक जायना जाल्यार उरतो चॉयस आमी. कित्याक नाजाल्यार तेंकां वोट मान फायत ना. कित्याक ते फकत लोकांक दाखोवपाक सोदताय की आमी एकठांय जावपाक सोदताय पूण फायनली निमाण कोडे ह्यो फटोवपाच्यो खबरो. जे भाशेन देवळां वचोन बांबोल हुर्साको वचोन ते गोंयकारां फटयलाय तेच भाशेन आतां ते एकठांय जाताय म्हूण सांगून फटोवपाक सोदताय. सो मुगे एकू मागणी आमी तुमचे बरें येयल्याय सांगपाक की आमकां एक चान्स दियाय. आमी बाणाल्यान आनी वेळ्यान 3.5 वर्सां मायज जाली. आम BJP वचनासो रावले. आमगे पार्टी आम आदमी पार्टी बारा रावले. आनी आम रावले ताकी आमगे लोकांक जो वावर आमकोन दाखयला जो मोग लोकांक आहा तो मोग आमचे मदें दवरपाक. होच मोग आमी आज तुमगे बेतालबाती माजोर्डा उतोर्डा हे सगळे गांवांनी भोंवन होच मोग आमी मुखार व्हरपाक येयलो आहाय. हेंय ZP सीट आमकां घेवपाक जाय. सगळ्यांचो तुमगे तेंको आसतलो म्हूण हांव मागोतां. आज आमगे बाय फेलू बारा तूं आहाय म्हूण फेलूक मुखार घेवन आमी सगळीं एकठांय जावन ही कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी वोट वाडोवया. लोकांक एकठांय करुया आनी तुमी सगळीं आम आदमी पार्टी बारा रावतली आनी आम आदमी पार्टी मुखार वतली म्हूण हे सजमोन सगळ्यांक हांव तुका देव बरो करूं म्हणटा. तुमाजींक येयली इलुगे जे जॉयनींग जालां इलू पयलीं काँग्रेसा बारा आहले तेंचे बारा काम करताले. तुमी सगळीं आहली बराबर काम करताली. तुमी सगळ्यांनी वोट मारलो. पूण आज तुमकांय दिसना की हुंय काय आज रामा माला शेत पुरयताय दोंगर कातोताय हे सगळें जाता तें कित्याक हे जे वोट मारलो मनीस ते श्वसन उडमान गेले. 2 पाट गेले. 2017 गेले 2022 गेले. आनी परत चान्स दिवपा हेंकां जाल्यार हे क्वेश्चन मार्क. आज तुमी लीड घेयल्या बेतालबाती लोकांनी लीड घेयलो आहा आनी ही लीड गोंयभर लोक चोयता. आनी गोंयभर लोक लडू कोण आपल्यागेले मायंड चेंज करतलो. आपल्यागे विश्वास जो आहा हे जे घातक्यांचे जो विश्वास आहलो हितू वर्साचो कित्याक ह्यो पोरण्यो पार्ट्यो म्हणचे चड वर्स जालें न्हू तेंकां. आमकां 10 वर्स जालीं तेंकां हितू वर्स जालीं. पूण हितू वर्स रावन आमगे सगळ्यांगे लोकांगे वोट जो हे घेवन BJP वचोताय. आनी आज BJP हेका घेवन बसलो. BJP को तेंगे आनी कोण मनीस नाय. BJP आहाय ते सगळे काँग्रेसाचे आहाय. आनी तेका लागून म्हाका सुद्दां आज सगळ्यांगेलो तेंका जायो आम चेंज करता जाल्यार सरकार बदलता जाल्यार एक मतान वचपाक जाय. आनी हांवें सांगिल्ले ते भाशेन आम कोणा युती करपाक हाडायलो आनी तेंको जर तर जाता तेंकून दाखोवची. आनी तेंको जर तर ZP कडेन युती करूंक जायना जाल्यार गोंयच लोकांनी सगळ्यांनी आम आदमी पार्टीक एक चान्स दिवचो. विश्वास दवरचो आमचेर आनी आमगे जे भुरगे दाखयताय त्या भुरग्यांक आमी मुखार निवडून हाडचे. हे सांगून देव बरो करूं तुका. थँक्यू व्हेरी मच. तुमकांय बी देव बरें करूं जी हांगा हाजीर आसली ताका लागून. आनी आमचो बायक तुमचो तेंको दिवचो ताका हेल्प करचें ताका तुमचें सांगा दिवचें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.